सौम्याक वंदन ताका भक्तीनामी असी आमी आमच्या राया कृत्या सौम्याची निजायकी विचित महिमा ताची करतांका विस्मीत पृथ्वी दिन वाजता ताची बोडवी काय रसना वाकणतात ताची पळवण काय काव्यानोवे ये गीतामी नाबाड्यामी आमच्या सौम्या वंदन ताका भक्तीनामी हसियामी आमच्या राया. मुघल बाबुनीनो तुमकां समिस्तांक देव बरो दीस मागता आनी ह्या सोम्याच्या कुडी रक्ताच्या दबाजीक परबेच्या संभ्रमीक मिसाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. ऑनलायनीर मिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर्व भाव भयणी खातीर आमी विशेष करून संदर्भार मागता तुमकां स्वागत मागता. हे संदर्भार जल्मा दिसाक अर्गांचो मिस भेटयता रोबर्ट हराना वेलंकनी वडो ताका बगी संतोष बरी जल्मा दीस मागता आसतना 50वो जल्माचो दीस आचरण करच्या वखता देवाक अर्गांसाम मिसाचें बलिदान भेटयता अल्विन रोड्रिगेस फातिमा वडो ताकाय बगी संतोष बरी बंगराळो जल्मा दीस आमी मागता. तशेंच देवान आपणा केल्या उपकारांक बरी भलायकी दिवन सांबाळलेल्याक देवाक अर्गांसाम मिसाचें बलिदान भेटयता स्टेल्ला पिंटो पंपई वडो तिच्या त्या वस्तुती विशेष संदर्भार आमी मागया. तशेंच जल्मा दिसाक अर्गांसाम मिसाचें बलिदान भेटयता गॅल्विन मास्करेनस मंती वडो ताकाय बागी संतोष बरी जल्मा दीस आमी मागया. तशेंच देवादीन पावल ब्रेटो जतब्या मिसता फ्रांसीस ब्रेटो कणाचार तांचेर ते बसोती मागया. समेस्त बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला सुगडा आस करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगचनो सोम्याच्या दिसा एका काळजाची आणि एका मोनाची जावन एवकरिस्त भेटो आज संगता जमल्या. आज जेजूच्या भोवपवीत कुडी रक्ताचे फेस्त संभ्रमताव. आयची देवस्तुती एवकरिस्त सेव्या क्रिस्ता परी जावया म्हणलो संदेश दिता. एवकरिस्ता मोरिफात जेजू आमचे संगता रावता आनी ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसता. होस सर्गीन ताव देवून आयलोलो उंडो तो मात आमकां ससान जिवीत दिवंक सकता म्हणलें सत कॉर्पुस क्रिस्ती फेस्त परत्यान उडास करता. क्रिस्ताक सेवुल्ले आमी सदांच ताचे ते एकवटलेले ताचे सारके जावन जियो गरज आसली कृपा आमी ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. मुघल बाबणीनो सुमेची कूड आनी रगत आमच्या आत्मीक पोशणाचें खाण आनी आमच्या जिविताचें प्रेरण. सुमेची कूड आनी रगत सेवता तो सासनाक जियेतलो सासनाक जियेतलो असली कुडी रक्ताच्या पोशणान भरलेलीं भुरगीं आमी जावच्याक कुडी रक्ताच्या बळान सोम्याक साक्ष दिवच्याक आनी सासणीक जिवी जोडच्याक
देव स्वादार करपा ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार मागया इगडी बोरदोळे दंभ्याम तिजूच्या कुडी रक्ता फोवतो मान गौरव दिवून राग ते बोटींग कुडीचे कूड आनी जेजुमेची कूड रगत कितें म्हळें समजून आसतना तो आमी स्विकार केल्लो आसा तो कितें म्हूण नेणा आसतना आमी तो सेवूंक प्रयत्न केल्ले आसा ह्या मुखांतर सुमेच्या कुडी रक्ता विरोध आमी पातक केल्लें आसा सुमी लक्ष बोगसाणें मागया सुम्या तुजी कूड आनी रगत कितें म्हणून समजून आसतना आमी ती सेवूंक प्रयत्न केल्लें आसा ह्या मुखांतर तुका आमी अकमान केल्लो आसा पश्चातापोवन बोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव काकुळत मोची कर सोमिया 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 सुम्या तुजी कूड आनी रगत फोवून आसतना हांवें सेवून आमी केस्त गांवको पावल्या ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिलां पश्चातापोवन बोगसाणें मागोवन म्हणटा सोमिया काकुळत मोची कर 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 सोमिया मुगडा जेजू तुजी कूड आनी रगत आमच्या जिविताक आदार आमच्या जिविताची सगत आमच्या आत्म्याक पोशण ही कूड आनी रगत पोवन आसतना आमी सेवलां हे कुडी रगता पोवत तो मान आमी दिवंक ना गौरव आमी दिवंक ना कशें सेवचें म्हूण कळिनासतना वट्राशें आमी सेवून तुका अकमान केल्लो आसा सोमिया पश्चातापोवन बोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव काकुळत मोची कर सोमिया 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 तकली बघून देवाची काकूळ जोडया सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पुर देवा सर्गीचरया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे इथल्या पवित्रज्ञा सांगती देव बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता
एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. इकडे बोलतोडे तंपी आमच्या घर संगती ते समगतीर आम्ही मागे सुमया जेजू ख्रिस्त आमच्या सडवंदरा तुझ्या कष्ट मरणाच्या उगडासाक ओ अजपंसो संस्कार तू आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. हे तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुझें सडवणेचें फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरोवं. हें तुझ्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप. परजे लागीं उलोवन मैजन म्हळें, सरेस्परा तुज्या देवान कश्टमुखांत तुजी परीक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पळोवंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी आरण्यान तुज्या सगळ्या पैणा वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात जियेना, बगार सरेस्पराच्या तोंडांत जावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कल्तो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेलें मान्ना दिवन तुका पोसलो. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सरेस्परा तुज्या देवाक विसरनाशें रावंक सत्रायक घे. विकाळ सोरोप आनी विच्यो आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर आरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक नासलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासत कडपांतलें उदक वळशें केलें. ताणें तुका ह्या आरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेलें मान्ना खावंक दिवन पोसलो. सरेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Summia, Jerusalema. Navat Summia, Jerusalema. Servespera Pandi, Jerusalema. Tuja devak navar, Yesiyona. Kityak tane. तुझ्या दरवाट्याची आडंबे घट केल्यान आणि तुझे वितची येतल्या भुरग्यांक आशीर्वादीत केल्यान. Navat Summia, Jerusalema. तुझ्या शिमामीत ताणे तुका दिल्या सवस्काय उंची गोवन तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा. तो तांताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. Navat Summia, Jerusalema. Navat Summia, Jerusalema. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पात्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता न्हय, आनी आमी मोडतांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच, देखून आमी एक कूड जातांव, कित्याक आमी सोमेस्त त्या एकच उंड्यांत वांटेली जातांव. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia,
हांव सुतो सर्गिंतांव देवोन आयलोलो जिवो उंडो म्हणत सुमी उंडो कथा तो सासनाक जियेतलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसों आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून सुदेवांच्या सम्याक म्हळें हांव सुद्दां सर्गींत हांव देवोन आयलोलो जिवो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजें मास. तितल्यार सुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें सदस हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मास केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचें थंय जीव आसूं ना. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें थंय सासनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवन तुटयतलो. कित्याक म्हजें मास करें खाण आनी म्हजें रगत करें पिवन. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता जशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गींत हांव देवोन आयलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मरण पावले पूण जो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज पवित्र सभा सोम्याच्या कुडी रक्ताची दबाजीक परब आचरण करता. सोम्याच्या मासा रक्ताची परब निमाण्या ब्रेस्ताराच्या दिसा जेजू सिसा सांगता आपले निमाणे जेवण जेवत आसतना ताच्या उगडासाक संभ्रमोंक वा ताच्या उगडासाक आसा करूंक फरमायलेलें एक जेवण पास्काचें जेवण. आनी ह्या जेवणाचेर जेजू उंडो घेता देवा बापाक अर्गां दिता तो मोडटा आनी तो आपल्या सिसांक दिवं म्हणटा घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. पळया घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. दुसऱ्यान तो कितें करता वायनान भरलेली काल्स घेता देवाक अर्गां दिता उपरांत सिसांक तो पिवंक दिता आनी म्हणटा घेयात आनी ह्या काल्सींतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत तुमच्या पासत आनी मनशा कुळाच्या पथकाच्या फारीकपणा पासत तें वारोवतलें उडास दोरा तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या उगडासाक करात. हांगासर जेजूची कूड आनी जेजूचें रगत उंड्या आनी वायनाचो रूप सावन जेजून आमकां उगडासाक करच्याक समर्पण दिलें. आनी हेच्या सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार जेजू म्हणटा कितें तुमी मनशा पुताचें मास केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचें थंय जीव आसचो ना. पळया देखून सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मास केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत
तुमचे ते जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें रगत, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे ती सासनाचो जीव आसा. सासनाचो जीव आसा. सासनाचो जीव आसा. पूण थंयसर थोड्यांनी जुदेवांनी थोड्यांनी एक सवाल उठयलें, आनी आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? कशें? मनशाचें मांस कोणी खायनात. खातात जाल्यार ताका राक्षस म्हणटात मनशाचें मांस. आनी मनीस हेरांचें मांस खाता न्ही. मनशाचें कांय ना पूण हेरांचें मांस खाता. पूण मांस खाताना मांस मात खाता, मांसा सांगाता रगत खाता ना. रगत काण्ण उपरांत मांस खाता. कुंभी कातरतना रगत सोडटात, दुकर कातरतना रगत काळी करतात न्ही. खंयचीय मनजात रगत मास्ती सुटी करतना रगत वळोन वता. रगत रगता सांगाता मांस खावंक ना. कळ्ळें? रगता सांगाता मांस खावंक ना. रगता सांगाता मांस खावचें कोणें? वागान, सिंहान तें बरा रगता उत्तून खातात. आमी मनशां. पूण हांगासर पळया, सोम्याचें मांस आनी रगत केल्ले करीत तुमचें थंय जीव आसचो ना. जीव आसचो ना. आनी हांगासर स्वस्थ आमी जेजू सोम्याचें मांस सिसांनी करून खावंक ना न्ही. जेजू खुर्सार उमकाळयलो आनी ताची कूड कांयच बाधक जावन नासली. ती सगळी ती निकेपिली. कुडीचें मांस केलें खातना खावंक ना. तशें म्हळ्यार पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याचें मांस आनी रगत पिवचें म्हळ्यार पळया हर एका कुडींत आमच्या जिवेंत मांस आसा. मांस सांगाता रगतय आसा न्ही. हां, मांसय गरजेचें, रगतय गरजेचें. रगत नासल्यार मांसूंक जाता ना, जायना न्ही. हां, मांसय गरजेचें. मांस ना जाल्यार रगत खंय रावतलें न्ही. देखून मांसाच्या शिरांनी, मांसाच्या संदांनी रगत आसा. रगत आसा. पळया, आनी रगत कितें करता आमच्या कुडींत? कुडीच्या कोणशांक पळया जीव, जीव आसा अशें करता. रगत सगळ्या कोणशां पाशार जाल्यार मात्र थंयसर कितें आसा? एक्टिवनेस आसा. आमची बोटां हलतात, पांय हलतात. जर तर रगत सप्लाय जायना जाल्यार थोडे पटीन काळजाक ब्लॉक जातात न्ही. आर्टरीज ब्लॉक जातात. काळजाक रगत सप्लाय जायना. तशें आसतना थोडे पटी कितें जाता? काळज आघात जाता. म्हळ्यार काळीज काम करना, फेल जाता. थोडे पटी पांयाच्या संदांक, बोटांक रगत पाशार जायना. पाशार जायना आसतना थंयच पांय कुसोवन वतात. गँग्रीन जाता म्हणटात पळय, गँग्रीन जातात. मागीर पांय कातरून काडीचे पडटा. देखून रगत भोव गरजेचें. हें रगत कितें? सगळ्या कुडीक जीव वाळशें करता, वाळशें करता. मांसय भोव गरजेचें. देखून आमी सोम्याचें मांस खावचें आनी रगत पिवचें म्हळ्यार पळया सोम्या बरी आमी जावचें. सोम्या बरी आमी जावचें. आमच्या हर एका मनशाच्या रक्ताच्या थेंब्यांत सोम्याचो मोग आसा जाय. आमच्या मांसाच्या हर एका संदांत सोम्याची सकत आसा जाय. देखून जेजू म्हणटा, हांवूच तो सर्गींतावन देवोन आयलोलो जिवो उंडो. हांवूच तो सर्गींतावन देवोन आयलोलो जिवो उंडो. जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. संवसारांत जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजें समास. जेजू जल्मलो खंयच्या शहरान जल्मलो जेजू? बेथलेहमान जल्मलो. जेजू बेथलेहमान जल्मलो. बेथ म्हळ्यार कितें गोत्ता? बेथ न्ही, बेथ म्हळ्यार दांडो. बेथ म्हळ्यार इब्रू भाशेन बेथ म्हळ्यार कुंडो. कुंडो की उंडो? बेथ म्हळ्यार घर. कळ्ळें? घर न्ही. बेतेल म्हणटात. बेतेल घर. घर
लिहेम म्हळ्यार कितें? लिहेम म्हळ्यार उंडो, बेत्त म्हळ्यार घर, लिहेम म्हळ्यार उंडो, उंड्याचें घर, उंड्याचें घर. जेजू ह्या उंड्याच्या घरांत जल्मलो, पळया उंड्याच्या घरांत जल्मलो बेतलेमांत. बेतलेमांत खंयसर जल्मलो? गोरवांच्या खंय जल्मलो? क्रिस्मस येवन आनी येजे न्ही गी. हां, खंय जल्मलो? गर्दनाच्या गोठ्यान, म्हळ्यार गर्दनाचे गोठो म्हळ्यार घालें. गोठ्यान जल्मलो की खावणेर जल्मलो? हां, खावणेर जल्मलो. जेजू खावणेर जल्मलो. खावण म्हळ्यार कितें? हां, खावण म्हळ्यार खावची वोण, खावची वोण. मुर्ग्यो आसात पळय, पयले एक वोणा बरी आसली, वोण लंबा, एक कितली खावण आसा तितली लांब एक वोण आसताली, वोण. तातूंत तण, तातूंत पेंड, तातूंत उदक, तळणें बरें घालताले. मागीर थोड्या गोरवां, थोडे रेडे मुत्तू स्वार्थी आनी खावचें सोडूंक सोडना दुसऱ्यांक. देखून कितें केलें, ती वोण काडली, मुर्ग्यो केल्यो. तुज्या मुर्ग्यांतलें तुका, तुज्या मुर्ग्यांतलें तुका, तुज्या मुर्ग्यांतलें तुका, जाय तितलें खा, दुसऱ्यांचें कांय नाका म्हणून मुर्ग्यो केल्यो. ताच्या तोंडा मुखार एक मुर्गी, मुर्गी जावं दी, वोण जावं दी, खावण, खावणेर मुर्ग्यो न्ही गी. खावण म्हळ्यार खावची वोण, खावची सुवात. जेजू कित्याक खावच्या सुवातेर जल्मलो? कित्याक म्हळ्यार जेजू एक उंडो, उंडो. जेजू जिवीत असो उंडो, सर्गींतावन देंवन आयलोलो उंडो. तो गोठ्यांनी वयर माळ्यारी न्ही, तो खावणेर आसा जाय न्ही गे. तुमी उंडो हाडटात, मास करतात, उंडो हाडून खंय दवरतात? तुमी खाताना खंय दवरतात? शिंक्यार दवरतात की खंय दवरतात? मेजार दवरतात की? तुमी खाताना तुमचो खावचो उंडो खंय दवरतात? हां, बशयेन दवरतात न्ही, बशयेन दवरतात. बशयेन कित्याक बशयेन दवरतात? तो उंडो खावचो गे. हां, तशेंच देवा बापान सर्गींतावन धाडिल्ल्या उंड्याक खावणेर दवरलो. कोणें खावच्याक? आमी मनशांनी खावच्या. गोट्यांत आसलीं गोरवां आमी, गोट्यांत आसलीं गोरवां आमी. देखून आमी पळया उंडो खावच्याक जेजून देवा बापान ह्या उंड्याक खावणेर दवरलो आनी म्हळें हो उंडो खाया. हो उंडो खाता तो सास्ताक जियेतलो. हो उंडो खाता तो केदींकच बुकें उसोना. हो उंडो खाता तो केदींकच ताणें उसोना. आनी हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. पळया म्हळ्यार उंडो खायचें म्हळ्यार पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, जेजूकूच आमचो कर्ण घेचें. जेजूकूच आमचो कर्ण घेचें. देखून आमी आयच्या पयल्या वचपाक आमी गेल्या जाल्यार, अपुर्बायेचें पयलें वचपाक आमी गेल्या जाल्यार, पयल्या वचपान द्वितीय पुस्तकांत कितें म्हणटा? मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांत जियेता, त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. जियेता? हां, मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेता गी. दरबस्त खावंक आसा, दरबस्त जेवंक आसा, पूण मतीक समाधान ना जाल्यार कितें फायदो? दरबस्त खावंक आसा, दरबस्त जेवंक आसा, कुडीक भलायकी ना जाल्यार कितें फायदो? दाक्तेर म्हणटा तुवें शीत जेवी नजो, तुवें पणस काय नजो, आंबे काय नजो, कणगी काय नजो, कळंगी मांस काय नजो, भाजल्लें काय नजो, अशें पुरा म्हणलें जाल्यार आसून कितें फायदो? पळय की न्ही. हां, देखून पळया मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. उंडो नासतनाय, उंडो म्हळ्यार खाली उंडो मात म्हणना हांव, खंयचीय खाण मनीस उंड्या वरवीं मात जियेना. आजकालच्या भुरग्यांक शीत नाका, पोळे नाकात, इडल्यो नाकात, तांकां नूडल्स जायचे, फ्रायड रायस जायचे न्ही गे. मागीर KFC जायचे, बर्गर जायचे, मागीर जालें हॉट डॉग जायचे, शॉर्मा जायचे,
माती गोबर सारे पुरा जायचे आणि आमच्या मलगड्याने केल्लें कंचंत नाका. न्ही सुकी मासली कितली भुरगीं खातात, जी वित्त मासली काय ना जाल्यार सुकी मासली खातात ती. तूं खाताय गे, तूं बरें भुरगें. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, पळय मनीस मुंड्या वरवीं मात्रची येना, बगार देवाच्या तोंडांतून भायर सरता त्या हरी एका उतरा वरवींची येता. आनी देवाच्या तोंडांतून भायर सरलेलें तें उतर जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त जिवीत असो उंडो. देखून पवित्र पुस्तकी जिवीत असो उंडो. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपाक आमी गेल्या जाल्यार आमी देवाक अर्गां दिवन स्वतां ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमकां वांटेली करता. म्हळ्यार आमी अर्गां दिवन सेवता ती काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. क्रिस्ताच्या रक्तांत आमचें रगत मेळयता. क्रिस्ताचें रगत आमच्या कुडीच्या रक्ताच्या थेंब्या थेंब्यांत वळाशें करता. मात्र न्ही, आमी मोडता तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमकां एक करता. आनी आमी क्रिस्ताच्या मांसांत एक जाता. आमचे थंय क्रिस्ताचें रगत वळटा, क्रिस्ताचें मांस वळटा. मोइजे आसलो पोरण्या सोल्ल्यांत. मोइजे तुमी जाणात न्ही? मोइजे खंय जल्मलो तो? मोइजे इजिप्तकार इस्रायलकार? हबा मोदी न्ही. मोइजे मोइजे इस्रायल असो की इजिप्त असो? इस्रायल असो. जल्मलो खंय? इजिप्तान जल्मलो. तो जल्मतना कोण राय आसलो? कोण राय? परस्क परा म्हणटात. फाराओ राय आसलो. फाराओ राय. आनी ह्या फाराओ रायान मोइजे जल्मतना कसली हुकूम दिल्ली? हुकूम ऑर्डर जल्मोवच्या हर एका चेरक्या भुरग्याक जिवेशी मारी जाय. 2 वर्सां सकयल हर एका भुरग्याक ठकाठक. आनी ह्याच वेळार कोण प्रसूव जाली? मोइजेची आवय. आनी मोइजेच्या आवयन कितें केलें? भुरग्याक एका बेताच्या पेट्यारान दवर न्हू भयणी लागीं दिलें. आनी भयणीक सांगलें न्हयच्या देगेर एका बोल्यान दवर, बोल्यान दवर. आनी बोल्यान दवरलें. आनी भयण राखूंक रावली. आनी भुरगें त्या बोल्यान रडोवन आसलें. पूण मोइजेची मावशी हेल्पलेस. आनी त्या दाडा फारोवाची धूव तेज्या सांगात्यान घेवंक थंय न्हावंक आयली. उस्तूर धुवंक आयली, न्हावंक आयली. आनी भुरग्याचें रडणें आयकून कोण तें पळया म्हणून धाडी लागली सेवाकींक गेली. आनी पळयतना आपूर बायसो भुरगो. आनी ह्या भुरग्याक पळोवन ती फारोवाची धूव कितें म्हणाली? हो एक हेब्रेवकार. हेब्रेवकार हेब्रेवकार म्हळ्यार इस्रायलकार सुबीत पळोवंक. युरोपियनां बरी गोरे गोरे जावन सुबीत. इजिप्तकार आमचे बरी. कळ्ळें की? हां. ती म्हणाली हेब्रेवकार इस्रायलकार. देखून हाका आमी जिवेशी मारसो नाका. हाका आमी व्हरया घरा. कळ्ळें? आतांच्या भुरग्यांक ल्हान माजराची पील मेळ्ळ्यार घरा व्हरतात न्ही गी? मारूनात. आमी जाल्यार थोडे माजराची पील नाका म्हणून खंय सोडून येतात. खंय सोडून येतात. ती कोणा कोणाच्या घरा येतात. भुरग्यांक बारीक कशी माजर आयलें आनी कोले पुटलून धरचें, कालें उड्डूचें, ताका बलदेंत घालून बरें कर सर्प घालून धुवचें आसा भुरग्यांनी. थोड्यांक भुरग्यांक सोंसो मेळ्ळें बारीक कशी. तशेंच ह्या फारावाचे धूव एक ल्हानशें भुरगें मेळ्ळें बारीक कशी काडून आयलें घरा. आनी एकली म्हणाली तूं भुरग्याक काडून येताय न्ही? तें जल्मलें तें भुरगें 1 दीस जालो मात्र. ताका दूद खंय जावन दिताय? तुज्या लागीं दूद ना, म्हजे लागीं ना. दूद कशें दिताय त्या भुरग्याक? आतांची बरी सेरेलॅक ना, बटली नातली, ती बोंब आसली बटली नातली, कशी दिवचें दूद? अशें म्हणटा आसतना ती कनिश्ट जाताना हें चेडून धांवलें. मोइजेची मावशी धांवली बोल्यांतली. तिका धरलें ओनाडलें. राव दूद दी म्हूण. ती म्हणाली म्हाका दूद उरना, म्हजें भुरगें न्ही, म्हाका गुतूना. तर ताची जतन घे. ती म्हणाली म्हाका दूद ना जाल्यार कशें जतन करची? पूण आमच्या घरा लागीं एक स्त्री आसा, तिच्या भुरग्याक जिवेशी मारलां, पूण तिच्या लागीं दूद आसा.
तुमी वय म्हळ्यार तेका आपूण हाडटा जाय 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 आपूण हाड म्हणून आनी अशें रावळेराक कोणाक आपूण हाडलें मयजेच्या आवयकच आपूण हाडलें पळया आनी परकी गांवांत परकी देशांत पळया फरवाच्या रावळेरांत मयजे रावलो आनी आपल्या आवयचें दूद खावंक लागलो पळया देखून ताचें थंय व्हडलें इस्रायलकारांचें दूद इस्रायलकारांचें रगत आनी मयजेच्या कुडींत आनी रगतांत इस्रायलाचें रगत आनी दूद आसले वरवीं इस्रायल परजेक इजिप्तांत तावन ताणें मायंगवाक व्हरूंक तो सकलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तशेंच आमच्या जिवितांत जेजूचें रगत आनी जेजूचें मांस आमी आमचें कन्न घेता तेन्ना आमी सोम्याची सोडवण मनशा कुळाक दिवंक शकता सोम्याचो मोग मनशा कुळाक करीत करूंक शकता सोम्याची सेवा हेरांतय आमी करूंक शकता सोम्याक साक जावंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून जेजूची कूड आनी रगत अत्यंत पवित्र कित्याक ही कूड आनी रगत आमी बेसोनचें मिसाचें बलिदान हें अर्गां बलिदान आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मासांत एक जावंक आनी कुडींत एक जावंक आमकां कारण जाता देखून जेजू म्हणटा हें म्हज्या उगडासाक करात अखेर करचें फुडें कुरिंथकारांक बरयलें पयल्या पत्रांत अध्याय 11 सांत पावल म्हणटा जो कोण फावो नासतना ओवूंडो खाता आनी कालसेंतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता देखून कुडी रक्ताच्या बलिदानान वांटेली जाताना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो ध्येय आसूंक जाय म्हज्या कुडींतले हर एक थेंबो रेगत क्रिस्ताकचें म्हज्या कुडींतले हर एक कुडको मास क्रिस्ताचो म्हज्या मासांत सोम्याचें मास मेळ्ळां म्हज्या रगतांत सोम्याचें रगत मेळ्ळां आनी हांव आनी सोमी एक म्हणलें चिंता पासूंक जाय आनी ह्या कुडीक आनी रगता फोव तो मान दिवन तो सेवूंक जाय आनी तो म्हजे भितर रिगतना आनी हांवें पवित्र बागेवूं जावंक जाय देखून जें कितें फावो नासतना कितें म्हूण नेणा आसतना हांव सेवतां जाल्यार हांव म्हजी केस्त खाता आनी पियेता देखून हर एक किलो मिसाच्या बलिदानान वांटेली जाल्लो सोम्याची बेसांव जोडता म्हण न्ही जोडता की हर एक किलो सोम्याच्या कुडी रगतान वांटेली जाल्लो सोम्याचें मांस आनी रगत सवल्लो हर एक किलो बाचाव जाता म्हण न्ही जाता की बाचाव हां हर एकलो कूड आनी रगत सेवल्लो हर एक किलो आशिर्वादी जाता की हां जाता हां जायना कोण पळय फावो नासतना ओवूंडो खाता आनी कालसेंतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता देखून सांत पावल म्हणटा तुमचे पैकी जायते जण पिडेस्त जाल्यात जायते जण तुमचे मदें मरण पावल्यात जायते जण देदस्पोर जाल्यात हाका दाखलोच तूं म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जुदास पळया जेजून निमाण्या जेवणार उंडो मोडलो आनी सिसांक दिलो जुदास आसलो की ना आसलो की ना आनी जेजून पळया जेजून उंडो मोडलो तो वायनान बुडोवन जुदासा दिलो वैगी ताचे भितर कोण रिगलो जेजूनच उंडो मोडलो आनी वायनान बुडोवन सिसाक दिलो जुदासा दिलो ताचे भितर कोण रिगलो सैतान रिगलो तसो उंडो पेद्रूक दिलो कोण रिगलो हा पवित्रत्म रिगलो देवाचो सोमींत रिगलो जुवांक दिलो उरल्या सिसांक दिलो पळया ते प्रेरीत जाले पूण जुदासा दिलो जुदासा भितर सैतान रिगलो तशें म्हणटाना सगळी सोम्याच्या एवकरिस्तीक बलिदानान वांटेली जाल्ले सगळ्यांकी आशिर्वाद लाभता म्हण न्ही बाचावी लाभता म्हण न्ही जुदासा कितें जालें जुदास देदस्पर जालो खंगल जालो डेस्परेट जावन लास्ट गळपास काणगेन मेलो पिसांतूर जावन देखून सांत पावल स्पश्ट म्हणटा जो कोण फावो नासतना उंडो खाता आनी कालसेंतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज सोम्याच्या कुडी रक्ताची परब आमी आचरण करतना कुडी रक्ता फावो तो मान दिवया फावो तो गौरव दिवया फाटल्या 2 वर्सांत हांव ह्या फिरगजेंत आमी कुमगार जिबेर सेवता कित्याक ल्हानशा भुरग्याक आवय
तू का म्हणटा की कवयता हां तू का म्हणटा कवयता कवयता आमकां कोणी कवयल्यार खुशी जावचें न्ही की हां मोगाचे मनशान म्हाका कावय म्हणटा हांव आनी कवयल्यार खुशी जावचें आवयन भुरग्यांक कवयतना भुरग्यांक खुशी जाता आज पवित्र सभा अस्कस जाल्ल्या भुरग्यांक म्हळ्यार जेजूचें मांस आनी रगत कावयता आमी कावंक सोडिचें पवित्र सभा अस्कस जाल्ल्या कावंक नेणासल्ल्या भुरग्यांक जेजूचें मांस आनी रगत खावयता आमी म्हणूंक जायना हांव तुका आतां म्हाका आतां साथ म्हाका बळ ना आमी खावंक सोडिचें एक तें जावन आसा कलतेपण दुसरें आमी सेवतावन तो उंडो तेजे सोम्याचें मांस हर एक पावटी आमी जेवताना खाताना आमचे हात धुतावंक घेना धुयनासतना खातावंक घे पूण एवकरिस्त मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी घरांतून भायर सरता एवकरिस्तेचें जेवण जेवता पर्यंत कोणी म्हणी हात धुता गे पाद्र्याक 2 पाटी धुतात गे धुयनात तेंत भांगार बसलीं तेंत आतांनी पुसलो न्ही गे तेंत बसार तेंत कारार थंय हांगा गेलीं वॉशरूमाक गेलीं तें पडलें पूर आयलीं तेंत ताणें कुंभार घेतलो न्ही गे वय गे न्ही कितलें पवित्रपण सांबाळटा हांव सांगा देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एवकरिस्त जायते पोटी पवित्र कुंभार हातार घेतले वरवीं तो हातांत लोपता तो वाटेर येताना खातात थोडे अशे वचून जाग्यार बसून खातात खंय थोडो अर्दो खातात अर्दो घरा व्हरतात हां खंय थोडे बोल्सांत घालून घरा व्हरतात कसली पुरा केळकुळां करतात उरतना पिरगजेंत आमकां वळख आसा देखून आमी पूण व्हडल्या क्रावडान व्हडले मिसाचें बलिदान जाताना कोण कालें करता कोणाक गोतू देखून आमी हातार कुंभार सेवंक सोदता न्ही आमी जिबेर सेवोचें हे पयलें पुर्वसान आमच्या पवित्र सभेन ती रीत आसली कारणांतन बदलावण जाल्या आनी अशें जेजूच्या कुडी रगताक मस्त अकमान जावचो दिसून येता थोड्यांनी कितें म्हूण समजून नासतना घेवचें अशें बोटान धरचें वाटेर येताना खावन येचें अशें बसान धरचें थोडे बोटी अशें तुवालो किरमे काडलेलो तुवालो धरचो तांतूं दी म्हणचें थोडे बोटी एणें मेळे जाल्ले हात मेहंदी घाल्ले हात आनी देवसार सोडयल्ले हात पुरो हाडून मुखार घेवचो कित्याक फायदो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी उडास दवरया हांव सेवंक येता ती काल्स आनी सेवंक येता तें उंडो कितें म्हूण समजोवचें प्रयत्न करया समजोवचें आनी तें आमी समजोवल्या जाल्यार तो गौरव तो मान तो अभिमान आनी ती भक्त आपणे आप आमचे थंय दिसून येता असल्यांची विचारूंक सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन उबी रावया त्रिक देवत्या सुलम सभावार तुसारया सगळीं सांगता एकाच देवाक सतमानता सर्वद्वेदार बापतो सर्गान प्रिती मिसो दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तू सोर असणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सतमानता देवा सुकलो स्फूर्तो सरकाळ आदी बापातान सलमला देवातां देव उसवाडातां उसवाड खऱ्या देवातां उपसलो करो देव तो देवातां जल्मला ताका रसोगुना बापाच्या स्वयंपासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम मनशां पासून आनी आमचे सोडोने पासून सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मायेची उदरी ताणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासून पंच पिल्या काल ताका कुर्सार मारलो ताणी क्रिस्त मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे मेल्ल्यांची मनसबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमानता सुमी आनी जीवदाता अर्तो बापानी पुता तावन निपसला बापानी पुता बराबर ताका समा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सभेक सतमानता पदकाच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण म्हणटा आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासू रावता आमेन ह्याच विश्वासान ह्याच पत्किणेन आमची मागणी आमची गोरसो आमची आशा त्रिक देवाच्या पांयांतळा आमी समर्पया जेजूच्या कुडी रगता फोव तो मान गौरव दिवन सेवंक जायची कृपा मागे बापा पवित्र सभेचे गवळी पापसाहेब बिस्प आनी सर्व याजक
आणि तांचे सगळे धर्मीक भाऊ भयणी जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांतावन गटाय जावन क्रिस्ताक एकवटन रावूंक आनी आपणाचीच कूड आनी रगत हेरांच्या सेवेन झरोवन आनी एवकरिस्तीक जीवन जियोवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयकी. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी राजकीय आनी सामाजीक क्षेत्रांनी वावुरतेल्यांनी चड लोक देवाचीं भुरगीं म्हणलें वळखून जात मत पार्थ ग्रेस्त दुबळो म्हणलो भेद करिनासता समर्पीत रितीन लोकाच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांकां बरें मोण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयकी. क्रिस्ती जिविताचे वाडावळीक येवकारिस्ताचें पोशण गरजेचें. हें आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक भलायकेचें काण, मरणातणीर आसलेल्यांक सर्गी वाटेक पयणा काण आनी सर गरजेवंतांक नवो भरवोसो आनी पातक्यांक शांतीपणाचें हातेर जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयकी. येवकारिस्त आमकां दुर्बळ्या थंय समर्पीत करता. क्रिस्ताची कूड आनी रगत घेवन आमच्या दुबल्या धाकट्यां थंय क्रिस्ताचो उपकार वळखून आमचें खाण वस्तू वेळ आनी बरें मन तसल्या लागीं वांटून घेवंक बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयकी. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजीर आशिल्ले आमी क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवन क्रिस्ता परी जावन सांब पावला परी आतां हांव जियेना बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हूण धैर्यान परगटोवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी परतोळे दंपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसिलां सुगडास खडये तांच्या बसोत मागया. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागया. तशेंच सरपिडेस्त भावा भयणी खातीर एक सूर्या 7 कस्टला 7 तांचे खातीर ऑनलायन एरियमिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर्व भावा भयणी खातीर पिडेस्त भावा भयणी खातीर कश्ट दिल्ल्यां खातीर आमी मागया. बरो पावस थोड्या दिसांनी आमकां फोव जाल्लो आसा. कृषी बेड्याक आनीक पावसाची गरज आसा. बरो पावस बऱ्या रितीन आमकां फोव जावं दी. गडगडें सगळ्यांनी वाऱ्या वादळ नासतना शांत रितीचो पावस आमकां फोव जायशें आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव. तुज्या पुतान आपलेंच मांस आनी आपलेंच रगत आमकां दिवना सर्गींच्या जिविताक आपोवणें दिलें आनी सगळींच्या जिविताचें काण जावन आमकां ताणें समर्पण दिलें. ह्या सकाळच्या प्रेरणान आनी सक्तीन आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमच्या बऱ्या मोगाच्या जिविता वरवीं सस्तीक जिवी जोडूंक अमर जावंक जिवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. जो जियेता हें आमी मागता हांव तुज्या पवित्र नांवान जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. बापा दिता तुका बदलून देणे दितूंक ग्रासतल्यासो जिवीत लाभय म्हाका. उंडो गोवांचो वायंदाकांचो बापा दिता तुका बदलून देणे दितूंक ग्रासतल्यासो जिवीत लाभय म्हाका.
दिता जीवी तुझे अत्रेकान लालेता वावरा सुफळ कर म्हूण मागता म्हाकाच तुझे हाती ओपून दिता बापा दिता तुका बदलून तेणे दितू ग्रास जीवित लाभय म्हाका घेवंक पावूं सर्वेस्परासाचे रस्त्यार आमी तुजी स्तुती करता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाकांचो रोस आमी तुका बडयता दाखवाल इंदिरा आनी मुर्शाच्या वावरान गेला तो आमकां आत्मी पिवन जातलो ससना देवाची स्तुती जावं सर्वेस्पराला न्हय मना बदकाची दूद आमी तुका बलिदान बडयता तें तुका तर तूं आमकां मानून घे आनी आयच्या दिसा बडयता तें बलिदान तुका मानूं सर्वेस्परा आमच्या देवा म्हज्या कडेन पर्यंत म्हाका दोन काड सर्वेस्परा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजेरी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदांत देवपाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या सभेच्या आलावाक सर्वेस्पर मानून घेव जेजूच्यानी आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ओ एकवट आसूं आनी शांतीचो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाखांचो वायन आमी तुका ओपन दिता जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाखांचो एक वायन आमी करून घेता तशें तेच जेजूची खूण आनी रगत घेतलेल्या मासुमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयशामी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो संसारा पर्यंत सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्या जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणासूं उगडास घडोवन दवरलो आपल्या धर्मदुतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच बेठोवणी केली अशें तो जालो तुका म्हणटा तसले संपूर्ण वाकणेची बली ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुज्या परजेक पसताय आनी तिका
पवित करताय. हे तरेन एक एक पृथ्वीच्या सगळ्या मनशाक कुळा एकच बाबार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकच प्रिती मोगान एकवटायताय. देखून आमी तुज्या कुरपेची गोडसाण साकोन पुनः जेजू सारकी जावच्या ह्या विचित्र जेवणान वांटो घेवंक लागीं सरतांव आनी आतां सर्गीच्या दुतां सांगाती प्रितुमे निरंतरी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उर सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उर सर्गी तुका जय जय उर सर्गी तुका जय जय. आमी ती बिगली बहु पवित्र घडी संभ्रमता बाबांनी नोंद आणि वायन असले जेजूचे मास आणि रगजन बदलची पवित्र आत्म्याची बहु पवित्र घडी ह्या घडी किती मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन ह्या रितीन वाटेली जावया. जेजूच्या कुडी रगताक आमची कुडारी रगत मेळोवन आमी जेजू बरी जावचे प्रयत्न करया. बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजें ताम जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समये वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदय दिता नसतें त्या पर्यंत तुका निर्मळ बेठवणी करच्याक एक खास पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणी करता तुका बेटोवच्याक आमी आदल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साजना पडून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हजे उगडासाक करात. बावडतासो गुठ बावडतासो घूट जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सर्गा सडणे असो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान ही जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवय कूड आनी गत्म आमी जावन निर्मे. तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकां मरयेच्या ती सोपती भाग्यवंत जुजेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुमी विसरून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हण आमी विस्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण बाबा कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा लिओ आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसूर तुज्या पवित्र सभेक बवार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे वचेर तुवें एकठांय केल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी देन आयकून घे. कनवळ्या बापा
संवसारांत पडले तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतर येयल्या समेस्तांक मागीर पासान तुज्या रासान गे थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या समये वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय ताचे वरवीं ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आमच्या सोडवणदाराची आजना मनान धरून सोमिया जेजूच्या कुडी रक्ताचे खरे साक्षी आमी जावंक देवा स्वादार मागून सोमियेन शिकलेल्या मागणी मुक्तीन सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतले विघ्नांतल्या अनुवारांतले आमकां निवार दये करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सगळ्यांच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येण्याक पुरुशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची क्रिस्ताचे कुडी आणि रक्ताचे मिसळण्यावरून शंकेला सस्तांची भीती तू संसाराचे पाप आमची काकृत देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरोबर मनीस जावन हे संवसारी आयिल्ली कुडी रक्ताक फोत मान गौरव दिवंक कुडी रक्ताक आमी आमची कूड आनी रगत मेळोवंक सम्याक साक्षतांक आपण दिता ती शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या हे म्हज्या घरा हांव पळोवना पूण एक मात उतर आनी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन क्रिस्ताच्या जेवणात भाग आमी घेवया भोगोवी सक्रामेता भोजनात ताच्या भाग आमी घेवया भोगोवी सक्रामेता उंडो काव्या आन सेव्या क्रिस्ता कुटरगत सेव्या ताच्या जीवनांत भाग घेवया ताचे थंय आमी एक जावया उंडो काव्या वाय सेव्या क्रिस्ता कुटरगत सेव्या ताच्या जीवनांत भाग घेवया ताचे थंय आमी एक जावया प्रार्थुया ससनाच्या भोवमुगाळ बापा आमच्या देवा
सासनीक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मै पासां तुज्या भुरग्यांक येवेदी म्हणून एकठांय करून त्या उतरावरत्या सुखाची सुफळकुणा जेजूची आमोली खूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या झिणयेंत ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या मसमेस्तांक तुवें बसलेल्या सासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मुसा प्रजांची शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या संगता आता आनी सदा. पीक तरी आसा या तेस्त वावराडी पूण तोडेस. माग्या आमी दुनिया लागी दाडच्या क्रिस्त साक्षी करेस. मागया आमी दुनिया लागी दाडच्या क्रिस्त साक्षी करी. मोगाळ पुता सोबे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां. नमान बाळोक जेजू आशीर्वाद रोजार साहेबिनी सगळी संगता बघून क्रिस्ताचे कृपेन निवड आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाम सुमेस्तान देव बरें करूं. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा. सुमेस्तान देव बरें करूं. हॅव ए गुड डे. गॉड ब्लेस यू. मोगाच्या न्हू तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बाळो जेजूचे पुंतळ अलंगर हांगा न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सांतावन ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बाळो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बाळो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरांची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादान अनारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतां जायत्या वर्सांतां ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी